Yang dikatakan dalam videonya, there were thoughts of over 11 page number 5. Oh,
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सुरविस्वर तुमचे सवे असो. अपूर्बाईच्या बाबा बहिणानो, या मिसान आम्ही करीत बसेन गॅब्रियल मेनेझेस या आमच्या बाबा खातीर, ताच्या जिविता खातीर जी आपोवणी वेगळे वेगळे तोरेन देवान ताका दिल्ली ती बरे भशेन ताणी साकार केली देखून आम्ही देवाक दिनवासूया. आणि करीत भशेन देवान ताका ताच्या पातकांचे सगळ्या पातकांचे बोगसणे दिवन सासनीक जिवीत या आमच्या बाबाक फावो करूंक आम्ही मागुया. या आमच्या बाबा खातीर आम्ही मागतना करीत भशेन ताचे दुखेस्त फामिलीचो उगडास करूया. उदी करून ताची आवय, ताची गोरकान, भयण आणि दुसरी गोरची ताच्या मरणा उदेशी जायत्या दुखान आणि संकुश्टान ती सापडल्या. पवित्र आत्म्याचे काळजीदारपण या आमच्या भयणांक आणि ताच्या घोराब्याक फावो करूंक मागुया. आणि हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदान संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. तुझ्या पुताक जेजूक मोहिमेवंत करून आणि पवित्र आत्म्याक धाडून स्वर्गीची दारां तुवें आमकां उगडली. येद्या वर्त्या देण्याची वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळाबरीत जावं आणि आमचो भावार्थ थीर जावं. आणि गाब्रियल तुझ्या पुताक स्वर्ग लाभोय. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस सेजारेयेक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसल्याक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें.
गुन्यांवकार आणि आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जिवंत जाला म्हूण पावलून खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसल्याक वचून थंय नीट करून घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोवश्रेश्ठ सोमराजान आपली नीत करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याची धाडीसोर बोनकोणींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. जबाब सोर्वेस्पोर स्वर्गार आपले तीर शिवसोनार बसला. आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची वाखाणी कोर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोख्तेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कोर. आत्म्या म्हज्या सोरेस्पराची वाखाणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सोरेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवसोनार बसला. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्यां ताईन ताचो मोग. उद्यांत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तूं आमची पातकां काडून उडयता. जबाब सोर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवसोनार बसला. सोर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवसोनार बसून आपले राज समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळतले, ताचे उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पदवेदार दुतांनो सगळे तुमी सोर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब आपल्या तीर शिवसोनार बसला. उद्गार स्वर तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. नस्तो जातूच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हळें, सिमांव जुवावाच्या पुता
हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग कोत्ताय. ताणें ताका म्हळें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी जेजून विचारलें, सिमांव, जुवावाच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरी फावटी विचारलें, सिमांव, जुवावाच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? तूं म्हजो मोग कोत्ताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रू खोंत जाली आनी ताणें परतीपाळ केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हळें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोत सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक मोहिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हळें. त्या उपरांत म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. अपुर्बायेच्या बाबा भयणांनो, जायती काळजान दूख खोंत घेवन ह्या मिसान आमी वांटो घेता. आनी ह्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना सगळे आमच्या मनान आनी काळजान जायते दुबाव आनी प्रश्न कित्याक घडोवंक जाय आसलें? गेब्रियला सोवें अशें इतलो भुरगो आसतना देवान ताका कित्याक मरणाची आपोवणें फावो केलें? चडशे ताच्या जिवितान ताका देवान कित्याक कश्ट आयलो, वळवळ आयलो? एक फामिलीचे लोग्नीक जिविताचे सूख देवान ताका कित्याक दिवंक ना? बाबा भयणांनो, जायते प्रश्न आसात आनी ह्या प्रश्नांक आमकां केन्नाच जबाब मेळचो ना. ह्या प्रश्नाक एक खरो जबाब म्हळ्यार खुर्सार उमकाळयलो जेजू. 30 आनी 3 वर्सांचेर हो तरणाटो आमचो जेजू सोंपलो. कितें ताका पातोक आसलें? निरपराधीतो आसलो, सगळ्यांक बरें कोत्तालो. तरी आसतना मनशाचे निष्ठुरतायेक लागून ताका एका क्रिमीदराचें मरण फावो केलें. ताचे आवयक जायते प्रश्न पडले आसतले. ह्या वेळार आमची मोदयां गाब्रियलाची आवय, ताची घोरकान्न, ताची भयण, दुसरीं घरचीं, तांच्याय मनान हे सगळे विचार आनी दुबाव सगळो मनान काळोख घालतात. आमचे बुजवणेचें उतर तांकां पावचें ना. घोडी आमचे मागणें देवा मुखार पावलें जाल्यार देवाची कृपा घोडी तांच्या जिवितान दिवन थोडें काळजीदारपण घोडी तांकां मेळत. पूण बाबा भयणांनो, ह्या वेळार आमचो मागण्याचो सांगात ह्या आमच्या भयणाक आनी ताच्या घरच्यांक आमी दिवया. अदी करून जेजूच्या कश्टाच्या मरणाचेर तांणी नदर मारून तांच्या दोळ्या मुखार कितें आसा तें भावार्थान तांणी मानून घेवंक तांचे पासत आमी मागुया. बाबा भयणांनो, जेजू खुर्सार उमकोळ्ळो आनी मेलो आपल्या पासत न्हय, ताका पातोक आसलें म्हूण न्हय, आमचे पासत, आमच्या मोगा पासत.
आणि आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू पेद्रूक 3 पावटी विचारता, तू म्हजो मोग कोत्ताय? 3 पावटी विचारता. खरें म्हळ्यार बाबा भयणानो, हो एक प्रश्न न्हू, इट इज नॉट अ क्वेश्चन. जेजू पेद्रूक सांगूंक सोदता, म्हजो मोग कर. आणि जरी तर शुभ वर्तमानाच्या शेवटाची वळ आमी बरे भाशेन आयकली जाल्यार जेजू ताका हो प्रश्न विचारले उपरांत ताका सांगता, तो कसले मरण मोत्तलो तो. तुझे हात विस्तारतले आणि कोण तुका घेऊन हांगा थंय भोंवतलो. कसल्या मरणा विशीं तो मोत्तलो ताची जेजू ताका बाकीत दिता. बाबा भयणानो, जेन्ना आमी जेजूचो मोग कोत्ता तेन्ना आमच्या जिवितान सगळें बरें आसतलें न्हय. मनशाळ नदरेन आमच्या जिवितान दूख, कोश्ट, वळवळे आसतलेच. गाब्रियल आमच्या बाबान जेजू कितले विचारले आसतले, जेजू तू म्हजो मोग कोत्ताय? खरेंच तू म्हजो मोग कोत्ताय? आपल्याचेर वळवळे आयले, दूख आयले तेन्ना परतून परतून जेजूक विचारले आसतले. ताच्या घरच्यांनीय विचारले आसतले, जेजू तू खरेंच आमचो मोग कोत्ता? आमी तुज्या मनान आसा? तुका आमचो उगडास तरी आहा? बाबा भयणानो, ह्या वेळार जेजून तांकां समाधान केली आसतली सांगून, मोग कोत्ता त्या मनशाच्या जिवितान कोस्ट, पेन विल बी देअर बिकॉज सफरिंग हॅज रिडेम्पटिव्ह व्हॅल्यू. जायते फावटी कोश्टवतल्या मनशाक आमी म्हणटा, आमी चिंतता, कित्याक कोश्टवता गाय हांव? बाबा भयणानो, आमच्या कोश्टां वरवीं आमच्यांनी आमचीच, आमच्या कुटुंबाची आणि दुसऱ्या मनशाची सोडवण करूंक जाता. जे भाशेन जेजून आपल्या कोश्टां वरवीं आमची सोडवण केली. आमी कोणेच चिंतचे न्हय, गाब्रियल आमच्या बाबाचे कोश्ट निर्फळ म्हण ना. कितले आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत ह्या बाबान कोश्ट सोंसले जायत. काय बरें. दिस वॉज द मिशन मोस्ट प्रॉबेबली जीसस गेव हिम. त्या खातीर जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान यो, म्हजो पाटलाव कर. यू हॅव अ मिशन. आमकां जोड एकल्याक कार्य आसा, मिशन आसा. आमी कोण ह्या संवसारान जल्म नाव, जिये नाव आनी मरण वचो नाव, देवान दिल्ले मिशन साकार केल्या बगर. घोडी आमच्या बाबा गाब्रियलाच्या जिवितान हे मिशन आसले. कोश्टा वरवीं आमची, दुसऱ्या बाबा भयणाची सोडवण करूंक, जेजूचे सोडवणेचो फळ आमकां लाभूंक. ह्या खातीर ह्या बाबाच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासूया. आनी घोडी कसलेच पातोग ह्या आमच्या बाबाच्या जिवितान उरला जाल्यार देवान आपले काकुतीन आनी आमच्या किरकोळ मागण्या वरवीं ताका सासणीक जिवीत फावो करूंक मागुया. आनी तेच बरोबर ह्या आमच्या बाबाच्या दुखेस कुटुंबाक असले मरण मानून घेवंक सोंपें न्हय. भावार्थ जाय आनी काळजीदारपण जाय. ह्या आमच्या बाबाच्या गोरच्यांक, कधी करून ताची आवयक, गोरखानीक, भयणीक, दुसऱ्यांक पवित्र आत्म्याचे काळजीदारपण, भावार्थ मेळूंक आमी मागुया. C38, page number 44.
पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं दी म्हूण मागुया. देवा आमच्या बहु पवित्र बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुचीची दिश्ट घाल आणि ते तुका मानता तसले जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची ओदी करून आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आणि तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोरोराचे रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट गावुया.
जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी खो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Survespora, ache pritumice vistalole तुझे पवित्र सोबेत सोगडास कोर. आणि फ्रान्सिस आमच्या बगिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा गब्रियलाची काकूत कोर. ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची खाकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती वा घेवन जुजे तेजो श्रेश्ठ पोती वा घेवन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गी पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान शांती सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, ह्या पवित्र गोठा वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. ह्या दिसाचे पोसण घेवन सासणाचे जिवीत आमकां आनी गाब्रियल तुज्या पुताक मेळो. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं मातशें बसूया. Mabel's final message to you, Gabby. We know how difficult it was for you, but we try to be positive in front of you, saying nothing has happened to you, and you said, "Tuikai hopo, Zanjana ho, Zaina ho position." Every time you suffer in pain, though I was not there with you physically, but my mind and heart were all the time thinking about you. We all tried our best to be strong in front of you, so that you can come back strong from all your pain. Your struggle in pain was wrong. All we wanted you to be around us. How much I wish I could be here today to give my final farewell to you, my brother. But I know you have become my strength and pray and watching over us. We all are broken because you are gone. It's far too soon for your time to end on earth. I can't bring you back to life, but I pray that now you are at rest, with no pain and suffering, with your daddy in God's arms. But we all can't thank you enough for all that you have done for Gabriel. Your love and care for him kept boosting him. He was thinking about you all the time. But we all are here for you, standing strong beside you. Thank you, Gabriel, for loving and caring our brother unconditionally. Gracie, you did everything for your brother, what you could without thinking and caring about anything. But God had His own plans. Maybe I lack a words to express myself, but my final goodbye to you, my brother, your place in my heart cannot be replaced. May your soul rest in peace. आमच्या बाबा गॅब्रिएलाच्या जिविता पासत आपले पॉयंट ह्या संवसारान थोडीच वर्सां जियेलो.
पूण ताणें सगल्यांचो मोग जिखून खूब बरेपण शिपडायलें. आमचे दिनवास फादर सावियोक ताणें आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो हे मिसा बलिदान भेटोवंक. आमचे दिनवास हांगा हाजीर आसलोल्या पाद्रींक, माद्रींक, कोयराक, दोतोरांक, नर्सींक, सगल्या गोच्च्यांक, शेजाऱ्यांक, इश्टांक आनी हांगा एकठांय जालोल्यांक आनी आमच्या भावा पासत मागोवंक आयलोल्यांक. देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं. आदिवस तुका आमच्या मोगाच्या गॅबी. सगळी उभी राहूया. सगल्या बाबा भयणांनी जाणी ही सेवा धर्मीक मांडावळ बरे भशेन करूंक आदार दिली देखून तांकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ओदी करून परवीन, देवान तुका एक मिशन दिल्लें, गाब्रिएलाची बरे भशेन सेवा करूंक आनी खरेंच उदारपणान आनी जायती सोंसणीकाय घेवन तुवें तुजें कार्य केलां. तुज्या घोरकाराचो लग्नीक जिवितान तुवें मोग केलो. देव तुज्या रिणान केन्नाच रावचो ना. देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थाचे चाली पोरमोणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबा गाब्रिएलाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्ताच्या वर्गान पुनर्जिवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भागिवताच्या जोम्यान मेळों. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गुंवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भागिवताचो सांगात ताका फावो जावं. देवदूताचो वर तुका येवकार दिवं. आदी भिकारी जावन जियेल्ल्यार लाजरास सांगाता निरंतरी विसव तुका लाभूं. बाबा भयणांनो, फुडल्या दारांतल्यान आमी सगळीं बरे भशेन शिमितरीन वचूंक भायर सरुया.
दादा दादा जाना चाहिए आमच्या बाबाच्या गाब्रिएलाचो आत्मा आमी तुजी आदी करता. जेजू ताई मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनः जिवंत जातलो म्हूण तीर बरोबरच्यान ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबार देणेनी तुवें बोल्लोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता ताई भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिल्लो आसता सर्वेस्वरा. आमचे प्रार्थन तुका कुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक गॅब्रिएलाक स्वर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती बाबार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सोवे तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा गॅब्रिएला बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जिवूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. आमच्या बाबा पासो आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थया. ताणें म्हणलें हांव पुनः जिवंतपण आनी जिवी म्हाका सोत मानता तो मरोन जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणाक मरचो ना. लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोमया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेलोल्यांक जिवंत केले. आमच्या बाबा गॅब्रिएलाक सासणाक जिवीत दी. आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयलो. आमच्या बाबा गॅब्रिएलाक तुज्या राज्यान घे. आमच्या बाबा गॅब्रिएलाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोहर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबा गॅब्रिएलाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या बाबा गॅब्रिएलाच्या मरणा वरवीं आमी आनी एदी करून ताची फामील दुखेस केल्या. बाबार्थाचे बुजवणीन आनी सासलीक जिविताच्या बरोबशान आमकां धीर जेजून शिकयलेले मागणे म्हणूया. आमच्या बापा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकराची गॅब्रिएलाची काकूट आपल्या कोरडेची शिक्षा ताका दिवं नाका. कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मन आसलें. खऱ्या बावडतान हांगा ताका बावडत्या ताय एकवट आयलो तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं सासणाचो विसू ताका लागूय सर्वेस्वरा. एक disuka batiwanta aqua morikas
येशील रे पुता आता माती घेऊन चाललोय रे पुता आता येशील रे पुता आता माती घेऊन रे पुता आता घेऊन चाललोय रे पुता आता येशील रे तोंड पुता आता येशील रे पुता आता तोंड काय रे पुता आता येशील रे पुता आता तोंड काय रे पुता आता घेऊन चाललोय रे पुता माझ्या बाबा
Mama.